गोवा फॉरवर्ड पक्षाक भारतीय वेंचणूक आयोगान राजकीय पक्ष म्हूण मान्यताय दिल्या। गोयचो पक्ष आशिल्ल्या गोवा फॉरवर्डाक वेंचणूक आयोगान मान्यताय दिल्ल्यान पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी खोस उक्तायल्या। गोयचे राज्य भाशेवेल्यान गोवा फॉरवर्ड पक्षाक तेको दिल्ल्या आमदारां मदीं कसलीच फूट ना। जे कितें आसा ताचेर बसका घेवन तोडगो काडटले अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकर तिमले हांणी सांगलां। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। गोवा फॉरवर्डाक खूब खुशी जाता। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान गोवा फॉरवर्ड ही एक राजकीय पक्ष म्हूण रजिस्ट्रेशन दिलां। ते रजिस्ट्रेशन 5 ऑगस्ट 2016 साकून चालू जाता। आनीक आमकां चड आनंद कित्याक गोवा फॉरवर्ड ही पयलीच गोंयकार पार्टी, कित्याक आमची पार्टी आमकां गोंयकार आनी गोंयकारपण सोडून आनी दुसरो आमचो एजेंडा ना। आमकां आनी खंय राजकीय चळवळीक गोंयची भायर भाग घेवपाची कांय आमची इच्छा ना। सो पयली गोंयकार पार्टी, फूल फ्लॅज गोंयकार पार्टी विच रिप्रेजेंट्स गोवन्स वर्ल्ड वायड एंड इन गोवा इज रजिस्टर्ड बाय द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। वॉट इज दिस कॉन्स्टिट्युएन्सी? सो फायनली खंयचोय आमदार नाल्यार खंयचोय एक कॅन्डिडेट जो इलेक्शनाक बसता तो इलेक्टोरेटाची एस्पिरेशन्स मुखार दवरतलो। म्हणजे ताजेर बेश्टी टिका करपाची गरज ना, कित्याक 99% आमी बरोबर आसात ऑन ऑल इश्यूज। आनी खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टी तुमी पळयात, बीजेपी पळयात, काँग्रेसी पळयात, हो प्रश्न तुमी आमकांच विचारतात कित्याक आमी नवी म्हणून आमकां आनी मातशें इल्लेशें फूट लावप। काँग्रेसी तुमी पळयले आनी बीजेपी तर पळयले, पयलीं साकून आतां बसून आमदार आसात जे मराठी ऑफिशियल लँग्वेज जावची म्हणटात, पूण आसा न्ही ते केन्ना तुमी तांकां विचारनात। आमकां विचारप तुमचे भितर दुफळी कित्याक काय म्हण, आमचे भितर दुफळी ना। वील डिस्कस विथ देम। तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार 1961 हांव तुमकां सांगता, 1961 स्वातंत्र्य जालें तेन्ना कोंकणी कोणी म्हणनाशिल्लो। कोंकणी म्हणटा तो पिसो म्हणटाले। गोंयकार कोंकणी बरोबर नाशिल्ले, गोंय कोंकणी बरोबर नाशिल्लें, गोंयचो सरकार कोंकणी बरोबर नाशिल्लो। गोंयची पयलीं 3 सरकार जर कोंकणी म्हणटी भाशा म्हूण माननाशिल्ले, केंद्र माननाका, गोंय माननाशिल्लें न्ही। ताच साकून आतां पसून कितें चेंज जालें ते पळयात तुमी। ती चेंज कित्याक जाल्या? थ्रू डायलॉग, थ्रू नेगोसिएशन, थ्रू एंगेजमेंट। सो वॉट वी रिक्वायर इज एंगेजमेंट। गोवा फॉरवर्डाची ऑफिशियल लँग्वेज पॉलिसी पळय आसा तातूंत भितर सो 2 दीस आयले आनी फुगेट मारले आनी दिल्ली धांवले म्हळ्यार फ्लायटीन। तशें न्ही, आमी हांगा आसपाचें। सो फायनली वी आर अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी। वी हॅव टू आन्सर एस्पिरेशन्स ऑफ गोवन्स। वॉट इज द एस्पिरेशन ऑफ गोवन्स नाव? गव्हर्मेंट हॅज टू चेंज। इट्स अ थ्रेट टू गोवा। सो वी हॅव टू आन्सर दॅट एस्पिरेशन। वी आर फॉर alliance, but alliance is of equals. When any party comes to us, they should treat us as equals. There can be no alliance with unequal mind. Of course, definitely, we have to try with the Congress. Hint तातूंत वायट कितें आनी कोण आसा तर? You just can't go with no Aam Aadmi Party. You can't say, because there is no party in the world which is as honest as Aam Aadmi Party.